I would frankly admit, इतलो व्हडलो जेन्ना setup आसा in the whole of Goa of cooperative societies, where so many cooperators are involved, एक दोन किंवा तीन किंवा चार, for example, I would name out the societies. एक आसा ती विजनरी, आमचे बाब कुट्टरेच्या मतदारसंघातले, बाब रिजनल हांच्या मतदारसंघातली त्या एरियांतल्यान आनी पार्टली राय ऑल्सो. मार्शल महिला मार्शल अर्बन कोऑपरेटिव्ह बँक, अष्टगंधा कोऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसायटी आणि महाराष्ट्र विके सोसायटी. हे चार सोडले जर जायत, विच ऑल्सो स्टार्टेड मिसमॅनेजमेंट मे बी समवेअर इन 2012, 13, 14, वेर वी फाउंड आउट इन 2018. आणि तांचेर मागीर तांचे बुक्स व्हेरीफाय करपाचे, ऑडिट करपाचें, सगळें काम फाटल्या 2 वर्सांक आमी बरेचशे पुराय करून हाडिल्लें आसा. आनी आय टेल यू, मुखाल्ल्या 6 म्हयन्या भितर ते 8 म्हयन्या भितर वी आर टेकिंग फायनल डिसिजन अबाउट दीज बँक्स. नो डावट ह्या सगळ्या बँकांचेर आमी जे कितें शक्य आसा, FIR करपाक जाय आनी कितें लिगल एक्शन घेवपाक जाय, हें सगळें आमी केल्लें आसा. आनी मुखाल्ल्या 6 ते 8 म्हयन्या भितर वी वील कम आउट विथ अ फायनल डिसिजन. पेनलायज करपा संबंधी सुद्दां फाटले 1 वर्सा भितर आमी जो रूल जो हाडलो, तातूंतल्यान हांव तुमकां सांगता स्पीकर सर, कोऑपरेटिव्ह सेक्टरा भितर जे कोण डिफॉल्ट आसा, ज्यांनी कोणी मिसमॅनेजमेंट केल्ले आसा, अशे मोर देन 21 पीपल जे आसा पळय तांकां डिस्क्वॉलिफाय केल्ले आसात. दे कॅनॉट कॉन्टेस्ट elections to that cooperative unit lifelong. Speaker sir, फाटल्या 2 वर्सांत ऑफकोर्स हांव म्हणचे ना की आमी सामको समाधानी आसा म्हणून हॅपी आसा अशें म्हणून, बिकॉज कोऑपरेटिव्ह सच अ डिपार्टमेंट, तुजें पुराय जिवन सुद्दां तुवें घातलें जर जायत जाल्यार तितली सुधारणा, तितलो आनी डेव्हलपमेंट हो कमीच दिसतलो. आनी म्हणून फाटल्या 2 वर्सांत जे कितें आमी करपाक जाय, रूल्स मॉडिफाय करपाक जाय, चेंजीस करपाक जाय, हे सगळे आमी करीत येयल्ले आसात. बाबा विजय सरदेसायान एक आनी बाकीच्यांनी काही मेंबर्सांनी एक मेन्शन केलें की कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज आनी चड करून क्रेडीट कोऑपरेटिव्ह सोसायटीज हांचे ऑडिट जायना अशें म्हणून. आउट ऑफ 475, 431 societies have submitted their audited reports of 2022-23. 23-24 आसा पळय न्ही, ताजो ऑडिट रिपोर्ट सप्टेंबर पर्यंत टायम लिमीट आसा. आनी आय टेल यू, आय एम सो पर्टिक्युलर अबाउट दीस ऑडिट, कारण ऑडिटाच्या माध्यमांतल्यान खंयची सोसायटी दबगाईक आयिल्ली आसा, खंयची सोसायटी मिसमॅनेजमेंट करता, हें लक्षांत येवंक शकता. आनी म्हणून हे ऑडिट जे आसा पळय न्ही, तें एप्रील, मे आनी जून ते मॅक्सिमम जुलय, नॉट इन सप्टेंबर, हांव 2 म्हयने कमी करपाक पळयता. कारण हे फायनान्शियल डिसिप्लीन जे आसा पळय न्ही, इज ए मस्ट फॉर एनी फायनान्शियल इन्स्टिट्यूट, आनी पर्टिक्युलरली इन द फील्ड ऑफ कोऑपरेटिव्ह सेक्टर. म्हाका स्पीकर सर, म्हाका अपील करून दिसता आमच्या सगळ्या ऑनररी मेंबर्सांक, कोऑपरेटिव्ह डिपार्टमेंटा संबंधी उलयता आसतना आमी तमाम सामान्य लोकांचो विश्वास कोऑपरेटिव्ह सेक्टरा वयल्यान वचची ना, ढळची ना, ह्या संबंधी आमी काळजी घेवची पडटली. आमी जर कोऑपरेटिव्ह सेक्टरा संबंधी 2, 3, 4 जांकां वी आर गोईंग टू पेनलायज देम, वी आर गोईंग टू पनिश देम, हे 4 जाणां किंवा 5 जाणांक लागून, म्हणजे 5 युनिटाक लागून आमी जर 200, 300, 400, 500 आनी 1000 आमचे युनिट जे आसात पळय न्ही, मिल्क डेअरी युनिट्स कोऑपरेटिव्ह युनिट, पेक्स इज अगेन अ कोऑपरेटिव्ह युनिट, वेरियस सर्वीस एंटरप्रायझिंग सोसायटीज आसात, दीज आर ऑल कोऑपरेटिव्ह युनिट्स जे सामान्य लोकांक आधाराक पावतात. लक्षांत येता स्पीकर सर, तुमच्या काणकोणचो किंवा सांग्यावेलो किंवा वास्कोचो एखादी दूधकार आसपासून जर जायत, तो डायरेक्टली दूध ते घेवन वास्को आपल्या हांगसर येवंक शकना, कुर्टी डेरींत. ताका तो कोऑपरेटिव्ह युनिट जो आसा पळय न्ही, तोच ताका आदार दिवंक शकता. सांगावेले दूधकार, काणकोणचे दूधकार किंवा ह्यावटच्यान आमच्या मोलयचे दूधकार जे आसा पळय न्ही, हांकां हे कोऑपरेटिव्ह डेअरी सोसायटी जी आसा पळय न्ही, तेच माध्यम जावंक शकता की तातूंतल्यान तांचो वेव्हार जो आसा पळय तो वाडूंक शकता. आनी म्हणून म्हणजे सगळ्यांक सुचोवणी एक आसा, विनंती आसा, मना पासून विनंती आसा की ह्या कोऑपरेटिव्ह सेक्टरा संबंधी ताजे वयलो विश्वास सामान्य शेतकऱ्याचो, बागायतदाराचो वचचो न्ही म्हणून तुमची आमची सगळ्यांची जबाबदारी जावन आसा. आय वूड से हिट आउट एट दॅट पर्टिक्युलर युनिट, येस हे हांगसर जाल्लें आसा अशें म्हणून, पूण लेट अस नॉट लेबल द एंटायर कोऑपरेटिव्ह मुवमेंट. हे सुद्दां एक 20-30 कितें उरल्यात पळय न्ही, 431 आनी 475 कित्याक उरला म्हणटा, बाय टुमोरो आय वील गेट द रिपोर्ट्स, कित्याक उरले म्हणटा ते, बिकॉज दे शुड नॉट लॅग बिहायंड इन फायनलायझिंग ऑडिट्स. स्वाती महाशय,
आमचो प्रयत्न आसा की सगळ्यो सोसायटी ज्यो आसात पयलींच्यो पॅक्स म्हणजे आमी तांदळा सोसायटी वगैरे म्हणटाले पयलीं हांणी सगळ्यांनी मल्टीपर्पज स्टेटस घेवचो अशें म्हणून जेणे करून वेगळे बाबा विजयान म्हटलें की जन औषधी म्हजे कडेन म्हायती आसा त्या प्रमाणे 2 सोसायटीनी सुरू केल्ले आसा ऑलरेडी 2 ते 3 म्हटले आतां गॅसाचे एजन्सी संबंदी अप्लाय केल्ले आसा पेट्रोल पंपा संबंदी पेट्रोल पंप चलोवपा संबंदी अप्लाय केल्ले आसा लक्षांत घेयात हें काल पर्यंत नाशिल्लें पूण आमचे जेन्ना अमित शहाजी हांणी जेन्ना हें डिपार्टमेंट नवीन स्थापन केलें केंद्रांत आनी कॉपरेटीव डिपार्टमेंट जें आसा पळय तें आपल्या कडेन दवरलें कारण तांकां पुराय खबर आसा की ह्या देशाची पुराय जर जडणघडण बरी जातली जर जायत आर्थीक बाजू बरी जातली जर जायत हांव तुमकां सांगता एक मिटिंगेक म्हाका एक संद मेळटा आयकुपाचें तांकां आनी तांणी सांगलें की 5 ट्रिलियन इकॉनॉमी जी आसा पळय न्ही त्या इकॉनॉमी भितर 20% इकॉनॉमी जी आसा पळय न्ही ती कॉर्पोरेशन आसपाक जाय अशें म्हणून आनी हो तांचो हव्यास आसा आनी म्हणूनच हांव हांगसर म्हणटा की 9,934 crores वर्किंग कॅपिटल जे आसा पळय न्ही ते बाय 20% गोंयांत वाडपाक जाय आमची डिपॉझीट जे आसा पळय न्ही ह्या सहकारी संस्थां कडेन 7,600 सुमार आसा 7,700 सुमार आसा ते आनी हजारान वाडपाक जाय आनी ती कितें 2 वर्सां 3 वर्सांनी न्ही मुखाली 1 वर्स भितर हो मुवमेंट जावपाक जाय सो आतां मातशें सगळे पॅक्सूच न्ही जवळ जवळ सगळ्यो सोसायटी क्रेडीट सोसायटी सुद्दां हे सगळ्यो सोसायटी आमी कंप्युटरायज करून पळयतात मे बी बाय 2025 डिसेंबर जेणे करून आमकां सादारणशें 1.5 वर्स मेळटलें 1.5 वर्सां भितर हे सोसायटी सगळ्यो आमी कंप्युटरायज करून पळयतात जेणे करून काही आमदारांनी म्हटलें आनी विशेश करून आमचे विजय सर म्हटलें टोपी घालपी ह्या सोसायटी त्याय सोसायटी त्या सोसायटीन वी आर गोईंग टू ट्रॅक देम ऑन कंप्युटर कारण हे सगळे क्रेडीट सोसायटींचो आमचे कडेन रिपोर्ट आयलो जर जायत आमकां बरें पडटलें की वी कॅन मॉनिटर द वॉट आय शूड से लोनिंग पार्ट ऑफ इट ऑफ वेरियस इन्स्टिट्यूशन्स